नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमगेले येवकार. तुमकां खबर आसतलें की गोमंतक टीव्ही हो एक अशें माध्यम जे गोंयचें पर्यावरण आनीक गोंयचो सैम हाचे विशीं सदांच जागृती आसता आनीक हेच इश्यू घेवन आमी सदांच चडशे लोकां मुखार येतात. सद्याक कुडचडे हांगा एक नवो इश्यू तयार जाला, तो म्हणजे थंय येता तो आमचो STP प्लांट. जे STP प्लांटाचे एक तो न्हंयचे देगेचेर येता आनीक मेन म्हणटा ते हो STP प्लांट करता आसतना तेजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवपाक जाय आशिल्ले, एनवायरमेंटल एसेसमेंट जावपाक जाय आशिल्लो, तोच जावंक ना. ताका लागून हो आतां प्लांट सद्याक वादाक सांपडिल्लो आसा आनी ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपा खातीर ह्या प्लांटाचेर जे तक्रार करपी आदित्य देसाय हांकां आपल्यात. आदित्य येवकार तुका. आदित्याची जर वळख कोण दिवपाक जाय जाल्यार आदित्य म्हणटा तो IITN सॉफ्टवेअर भितर तातूंत आसा. प्लस म्हणटे तो असोल्डा कोमदादीचो प्रेसिडेंट जावन आसा आनी सगळ्याकाय व्हडलें म्हणटा ते आमचे केपें कुडचडे आनी बाकीचे एरियेंतले जे एनवायरमेंटल इश्यूज आसात ताजेर ताणें कितलेशेच आवाज उठयला. आदित्य, म्हाका मेन एक जाय की तुमचे कुडचडे सदांच वादक आसता. एक तर रस्त्याक लागून आसता किंवा आनी कित्याक लागून आसता. म्हाका एक सांगा, आतां इतलो पयलीं तुजो मेन इश्यू कडेन येवयाच, पूण हे तुजे कुडचडे वादाक आसपाचें कारण कितें काय? वादाक कुडचडे एक्चुअली पयलींसान आसा, फक्त आतां मिडियाचेर येवपाक लागला. पयलीं मिडिया तितले एक्टिव्ह नासले. मिडिया आतां एक्टिव्ह चड जाला. लास्ट 3 वर्सां तरी मिडिया खूब एक्टिव्ह जाला. एक तुमकां जर बारीकशें एक्झाम्पल दिता हांव तुमकां. जेन्ना 2017 इलेक्शन जाल्ले त्या टायमार खूब ग्राउंड इश्यूज घेतले, पूण तांकां तितलो कवरेज मेळनासली त्या टायमार. ओके. तुवें तेन्ना इलेक्शन लढयलें ना 2017. ओके. त्या टायमार जर तुमी पळयलें तेन्ना आम आदमी पार्टी जी आसलेली तेणी भरपूर काम केल्लें. कितें करताले ते एक्टिविटीज घेताले, स्पेशली भरपूर एक्टिव्ह आसले, पूण तेंची कांय कवरेज मेळनासलें तांकां. बिसायड्स दॅट ग्राउंड इश्यू जेन्ना स्टार्ट केन्ना जाले 2018 सावन स्टार्ट जाले ते. ओके. कवरेज मेळपाक तेजे पयलीं मिडिया कवरेज म्हणटा ती कुडचड्या वयली नासली. आतां 2018 चंद्रेश्वरा इश्यू घेतलो. 18 सानचे हळूहळू एक स्टार्ट जाले. आतां सामकें कॉन्सन्ट्रेट जाला. मागीर शेल्डेचो मदीं जालो, शेल्डेचो इश्यू जालो, शेल्डे इश्यू जाले, मागीर ते स्कॅम्स जाले ते बँकेचो, कळ्ळें, रोडा इश्यू जालो. तेजे पयलीं 2017 पयलीं गार्बेजा एक इश्यू आसलो, खबर आसा तुमकां? आनी आमचो गार्बेज प्लांट जालो, तेजी सिमिलर केस. पूण कशें जालें की कॉम्प्रोमायजीस जाले, हें जालें, सेटिंग केली, थंय बंद जालें. एकल्या कोणाक गार्बेजा कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आनी कोणाक कितें गव्हर्मेंट जॉबा सेटिंग केली, वयल्यान कवरेज ना, तें बंद पडलें. आनी एक मायनिंग बायपासा एक इश्यू आसलो, ते खबर आसतलो तुमकां. एक एक्सिडेंट जावन एक बायल जाल्ली, पूण त्यो तेन्ना कवरेजीस त्या इश्यू कवरेज भरपूर मेळिल्ली आनी ताका लागून ताणें आमचो बायपास प्रपोजूय केल्लो. मागीर कितें जालें की ते बायपासचो प्रपोज केल्लो तो मागीर तो जावंकूच ना. हय, जालो ना तें सारकें. हय. सो तूं म्हणटा की आतां सद्याक म्हाका दिसता सोशल मिडिया आयिल्ल्यान आनीक चड एक्टिव्ह जाल्ले आसा. पूण एक म्हणटा ते की तुजे कुडचडे सदांच ह्या ना त्या हाका लागून न्यूजाक आसता. हय हय. सो कितें कितें ना तेच सांगलें तुमकां. आसताले आतां इश्यूज एक भायर येवपाक लागल्या. आनी प्रॉब्लेम कितें आसलो, पयलीं एक लोकांक एक कॉन्फिडन्स आसलो कितें म्हणून की ना जे आमदार करता ते सारकें, कोण आवाज काडनासले तेजे. ओके ओके. पूण आतां जशें जशें मिडिया एक्टिव्ह जाला, कोर्ट्स लोकांक कळ्ळें की बाबा कोर्टूय कितें डिसिजन दिवपाक शकता. तो मायनीचो जो जजमेंट आसलेलो तो लोकांक सारकें कळ्ळें की बाबा तेंचेरूय नजर दवरपी कोण तरी आसा. आतां ते अवेरनेस हळूहळू एक कडेन पावले. मेन म्हणल्यार कितें जालें, जो आरजीचो मुवमेंट जाल्लो तेणी जो ग्रामसभा मुवमेंट केलो, सगळ्यांच्यानी स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणटा तो आरजीचो आसलो, तो म्हणल्यार ग्रामसभा. एखादी तुका सगळे लोक वळखता आसतले, पूण तरी आसतना हांव परत आनीक इंट्रोडक्शन केल्यार आमच्या आदित्यान आमच्या 2022 आरजी वेल्यान कुडचडेक इलेक्शन लढयिल्लें आनीक बरे पैकी मतां काडिल्लीं. म्हणजे अपेक्षे भायर अशी मतां काडिल्लीं, इतलो लोकांक ताका सपोर्ट आशिल्लो. सो तूं आरजीन मुवमेंट केल्लो. ना आरजीन जो मुवमेंट केल्लो पळय, आरजीच्या मुवमेंटा भितर सगळ्यांच्यानी स्ट्रॉंग पॉयंट कितें आसलेलो, ग्रामसभाज लायव्ह केन्नाय जायनासलेल्यो. त्या मुवमेंटासान लायव्ह जावपाक स्टार्ट जाले. लोकांक कळ्ळें की ग्रामसभेचो पावर कितें आसा. आतां गर्दी जाता ग्रामसभेक.
पयलीं आमच्याच गांवांत ग्रामसभेक जर कितें इश्यू घेता तो सरपंच बी सांगतालो अरे 5 लोक येवन सायन तरी मारा, ओके हा आपले रिपोर्ट दिवपा जाय. आता गर्दी जाला, आता नाका तेन्ना तेन्ना तुजी ग्रामसभा म्हणजे फकत त्या फॉर्मेलिटीज पूर्ण करता, फॉर्मॅलिटीज बेश्टी 5 लोक हाडून सायन मारून दिताले. आता गर्दी पडपाक लागल्या. सो जे हळू जे अवेअरनेस क्रिएट जाला दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन्स की आता मिडियाचे येवपाक लागला. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जाला की मिडिया प्रेझन्स वाडला कुडचड्यार, पयलीं तितून नासलो. ओके. सो तूं आतां हो सद्याक जो इश्यू आसा तुजो एसटीपी प्लांटाचा, तो कितें बेसिकली मेन म्हणटा ते एक की कुडचडे म्हणटा लो लायंग एरिया कंपॅरेटिव्हली जर पळयलें जाल्यार आनीक आमचे हार्डली 8 मिटर्स असले हातूंत भितर एसटीपी प्लांट आसप गरजेचो न्ही, अदरवायज नाल्यार ते आसले ओवरफ्लो जातले. सो आता तुम्ही फुल हे स्टॅटिस्टिक्स अंडरस्टँड करा. हय. मॅक्झिमम प्लांट जे आसा गोंयांत ते सगळे न्हंयचे सायडीच्यान. साश्टीकार म्हणटा तुमी, हय, मडगांवचो ऑलरेडी तुमकां खबर आसा साल्ट रिवर पोल्युशन ते सामके एनजीटीन तांकां सामके लिस्ट केली ती न्हंय सगळी खबर आसा. बेसिक इश्यू कितें जाता सांग तुमकां. गोंयांत तुमकां खबर आसा फ्लडाचें उदक व्हरता, पावस जाता. सो वॉट इज हॅपनिंग विथ प्लस तुजी जुवारी न्हंय म्हण तिका भरती येता, परत उलटी मारतले उदक, उलटी येतले उदक. सो प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा की मोस्ट ऑफ द जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात वॉट दे आर डुईंग इज जस्ट टू सेव द कॉस्ट तें उदक फ्लडा नांवान डायरेक्ट सोडून दिता. ओके ओके हां कळ्ळें तुमकां. पण आतां हो सद्याक तो तुजो कुडचडेचो जो एसटीपी प्लांट आसा तो एक्झॅक्टली खंय लोकेशन ते कोण आसा खंयचे ती आमची जुवारी ट्रिब्युटरी. ओके. सामकें ते भरते उदक येता, उदक भरलेले तुमगेल्या चॅनलान व्हिडिओ घातलो, उदक भरले तेचे प्लांटाचे न्हंयचे उदक भरले तेचे व्हिडिओ घातलो. सो ते सारकें तेकोन आसा. तेतून तेणी मँग्रोव्ज उडयल्या, न्हंयची लँड फिलिंग केला, व्हिडिओज बी सगळे आसा, तुमकां सॅटेलायट इमेजीस बी सगळे आसा तेचे. ओके. एज नो की कितें मॅन्युफॅक्चरिंग वॉट आर द फ्लोज इन दॅट ते जो प्लांट करपाचो आसा तातूंत भितर त्रुटी कितें आसात काय? ओके, त्रुटी सांग तुमकां. सगळ्यांच्यानी पयलीं झोन कन्वर्जन जालां काय ना तें विचारचें पडटलें तांकां. बिकॉज एज फार एज आय नो आमकां आरटीआयचो रिप्लाय तेणी अजून काय दिलो ना. टीसीपी पयलीं कितें आशिल्लें तें लो लायंग फील्ड. ओके हां. ओके. आनी प्लस सीआरझेड एरिया सीआरझेड एरिया. पूण सीआरझेडान कितें जालें की तो जो मॅप प्रिपेअर करताले पळय तातूंतल्यान बऱ्योचशे एरियाज तेणी वगळल्यात. फूल तेणी हायटायड लायन घेतलीच ना. असोल्डा हायटायड लायन तेणी खंय दवरला, उदक भरता तेच्या 3 किलोमीटर मुखार दवरला न्हंयच्या. ओके. ती तेणी दाखयलीच ना एरिया. सो तेतून त्रुटी आसातच. पूण हो जो जनरल इश्यू आसा तो सगळ्यांच्यानी मेन ज्या वादा भितर सापडला तो म्हणल्यार एनजीटी हे जे आसा EIA. आता एनजीटीन एक ऑर्डर कितें दिल्ली, जेन्ना तुमी मिक्स सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घालता तेका EIA कंपल्सरी. EIA म्हणल्यार प्रायर EIA आनी मागीर प्लांट. ओके. पयलीं EIA घेवपाचें आनी मागीर प्लांट घालपाचो. ओके. हांगा उलटी आला, हांगा तेणी पयलीं मानला, बांदून दवरला, स्ट्रक्चर करून दवरला. हय. हो एक मेजर इश्यू आसा. कळ्ळें. तो EIA नोटिफिकेशना बी ते सगळे बरयले भितर कॅटेगरी बरयला, एनजीटीचे ऑर्डरी आसा. ओके. दुसरो तुजो आसता इंडस्ट्रियल वेस्टेज जॉयंट प्लांट न्ही, तो सगळो तेणी इंडस्ट्रियल वेस्ट म्हणजे नॉट नेसेसरी की तुमकां थंय व्हडली फॅक्टरी जाय, लेदर फॅक्टरीज किंवा हे फार्मा बिर्मा तसले. इवन युअर कार वॉशिंग सेंटर्स दे आर गोईंग थ्रू इट. ऑयल बिल जी वेस्ट आसा ती तेतूंतल्यान वयता. बाकी गराजीस आसा, ग्रीस आसता, ग्रीस बीस ते सगळे आसा इन्क्लुडेड. दिस इज अनदर इश्यू. ओके. बरें. हो एक जालो. दुसरो जो मेन हेतू सापडला, देर वॉज राजस्थान हायकोर्ट ऑर्डर दॅट इज रिगार्डिंग द एन्क्रोचमेंट्स ऑफ द रिवर बेड्स. हो तुमी डायरेक्ट रिवर बेडीक बांदला. ओके. हे दोन झोन कन्वर्जन बी कितें आसा ते स्टेट गव्हर्मेंटान जाता. फाल्यां हे कितें चेंज करून थंयच्यान कन्वर्जन करून उडयतले. ओके. ओके. दॅट यू कॅन गेट. बट वॉट अबाउट दिस एनजीटी ऑर्डर? दॅट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग टू द कोर्ट. कोर्टा आयकयना तुमी. ओके. कळ्ळें न्ही. कोर्टा तरी आयकोवपा जाय एटलिस्ट. हो प्लांट सुरू जाल्यार केन्ना तेन्ना आमचो काब्राल मिनिस्टर आशिल्लो, PWD मिनिस्टर स्टोनास मरे उद्घाटन केलें. PWD मिनिस्टर परस आनी एक ताचे कडेन खातें आशिल्लें, एनवायरमेंट मिनिस्टर. खबर आसा. सो म्हाका एक सांग, आतां म्हाका एक प्रश्न पडला की जो मनीस एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा ताकाच एनवायरमेंटाचे नॉर्म्स कितें आसा ते खबर ना. दॅट इज हॅपनिंग सिन्स लॉंग. आय विल शो यू वन हेराल्ड न्यूजपेपर जेन्ना कोलाचो प्रोटेस्ट जाल्लो, दॅट ऑल सगळे जे NGOs प्रोटेस्ट करताले, दॅट टायम हेराल्डाचेर न्यूज आसा फ्रॉम द असेंब्ली. तो सांगता डायरेक्ट एनवायरमेंट क्लियरन्स नाका म्हणटा तो कोलाक. वॉट हॅपन फायनली? ही लॉस्ट द केस. 3 लिनियर प्रोजेक्ट एनवायरमेंट क्लियरन्स नाका म्हणटालो तो. अरे तुज्या कुडचडेचे बाकीचे इश्यू कडेन यास, पण आतां सद्याक म्हाका दिसता सोमाराक ह्या जो आमचो
जो STP प्लांट आसा ताजे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि CRZ ऑथॉरिटी तांणी जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरिता सोमाराक आसा. सो एक्झॅक्टली तुवें तुजे हातूंत भितर मांडिल्लें कितें तातूंत भितर कितें कितें न्हंय कितें पोल्युशन जावपा आहा कशें जावपाक कितें. ओके प्रॉब्लेम कितें जालो सांग तुमकां. आमी पयलींसान तांकां जेन्ना उद्घाटन जाल्लें पळय बांदपाक स्टार्ट जावचे पयलीं सुद्दां आमी थंय लोकल लोकांक सांगलें की बाबा दिस इज द इशू की हांगा उदक भरता हांगा प्लांट नाका दुसरे कडेन घाला तुमी. ओके ओके मातसो पयस घालपा जाय. सेकंड ऑब्जेक्शन बी कोणें घालना ना ना तेणे कोण आयकता आमी कोर्टा आयकना आमगे कितें आयकतले. लोकल्साक कळू नाका म्हणटा ना लोकल्सांक सांगलें नाय. ओके बिसायड्स दॅट कितें तेंगे गणपती पावोवपा जागो जाय. आतां तुमकां खबर आसा गणपती पावयता आमी थंय उदकां तें उदक तीर्थ म्हूण घेता हे गोंयचें कल्चर. ओके आतां तुमी तें सगळें सिवेज उदक आसता तुमी भितर गणपती पावयतले उदक इंट्रस्ट आसता. इट वील बी ट्रिटेड ऑर इट वील बी ट्रिटेड दिस इज theoretically understood. Corruption happens. What corruption happens is non-theoretical. In reality ग्राउंडार कितें जाता. द बेस्ट एक्झाम्पल इज युअर साल रिवर. ओके सारकें ऑन पेपर सगळें ट्रीट करपा जाय हें करपा जाय तें करपा जाय सगळें लिस्ट आसा. पूण जेन्ना तुमी उदका टेस्ट घेता तेतूंत भितर कितें साळाचो प्रॉब्लेम कशें आहा. साळाचो प्रॉब्लेम इज नॉट दॅट प्लांट इज नॉट अ प्रोजेक्ट. द पायपलायन इज द प्रोजेक्ट प्रॉब्लेम. म्हजे कंप्लीट करता मागीर तुजें सांग म्हाका. प्लांट इज नॉट अ एक तरी आसा ते थोडे हे सुट्टा तोय व्हिडिओ हांवें पळयला ते हे सुट्टा. बट मेन साळ रिवराचे हे कितें की 5 कडेन ती पायपलायन घाल्ली तीच फॉल्टी आशिल्ली. ताका लागून ती पायपलायन फुटून ते हांगा आमच्या प्लांटा कडेन पावचे पयलींच साळ न्हंयक वता. विदावट ट्रिटेड तुगेले सिवेज आहा ते हातूंत भितर वता. तो हो हांगचो हो मेन आसता प्रॉब्लेम. प्लांटा परस पायपलायन या तुजे पायपलायनीक म्हाका दिसता सेम जावपाक शकता. कारण तुमगे रिपोर्टर आसता पळया पावस पडले की प्रत्येक गटारांतल्यान तातूंतल्यान उदक येता ते बुडकुले आसा तातूंतल्यान अजून चालू आसा. ऑर्डर येता हांव सांगता तुमकां खंयचे बुडकुल्यांतल्यान येता ऑर्डर पळया स्लोप आसा सगळें येता लायनीन उदक. आनी जे कडेन लो एरिया आसता म्हाका दिसता चड आनीक ते हे जाता परत ओवरफ्लो जाता. हय हय लो एरिया आसा जाता. कुडचडे मेन मार्केटां एक आसा हय कळ्ळें थंयच्यान एक फ्लो जाता. ओके ऑर्डर आसा एक आमी स्वता पळोवन आयले. हो प्रॉब्लेम कुडचड्यार आसा. सो तूं म्हणटा की पयलीं तुजी ती आमची जुवारी न्हंय ती मायनिंगा लागून पोल्यूट जाले. आतां मायनिंग बंद जालें. लोकांनी मातसो सुशेग घेतलो. अजुनूय आसा थंय कोण नुस्तें विकता कोण आनी कितें उडयता दुसरे वटच्यान सावड्डेचे वटच्यान ते सगळे ह्या वटच्यान जाय जाल्यार त्या वटच्यान जाता. तरी आसतना तें पोल्युशन अंडर कंट्रोल आसा. आतां तूं म्हणटा हो STP येता की आनीक वाडटलें दिसता तुका. सी प्रॉब्लेम तुमकां तेंच सांगलें हांवें. देर इज नो इंटिग्रिटी विथ द मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स. देर इज नो इंटिग्रिटी. पायप कित्याक फुट्टा बिकॉज देर इज नो इंटिग्रिटी. रायट बरी क्वॉलिटी आसलें जाल्यार कित्याक फुट्टा आसलें. So authorities are checking. So what you are talking about authorities? मागे सांग एनवायरमेंट मिनिस्ट्री असली कुडचड्यार इट इज नॉट द ऑथॉरिटी. तेच म्हणतो मागीर बाकी ऑफिसर ना ते तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भरल्या कितले कुडचड्या वयल्या भुरगे डिपार्टमेंटा ते ना ऑथॉरिटी. सो ऑथॉरिटीचो क्वेश्चन येत ना हांगा. The only thing is that authorities they are not acting. Understand the situation. एक बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही पायपा म्हणलें. ओके जॉईंट कॉन्ट्रॅक्टर पायपा बिपा घातल्या बरें पायपा वयल्यानय जालें पोल्युशन तर सोड. वॉट गॅरंटी यू हॅव फॉर द सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट. कुडचड्या गार्बेजीचें तशें आमकां व्हडलें व्हडलें आश्वासन दिल्लें की आतां आमी जर डॉक्युमेंटेशन वाचलें लायसनाचें तें तूं म्हणटा तें वास येवपा जायना हें जावपा जायना तें जावपा जायना. काकोडे वचून पळय सगळो वास येता. तो तुजो आमदार आसता म्हणटा ताणें एक पयर लायन्स क्लबाचे एक इन्स्टॉलेशन आशिल्लें थंय ताणें हें केल्यार लायन्स क्लबाच्या मनशांक आपले प्लांटाचे इन्विटेशन दिलें ताणें. खंयच्या प्लांटाच्या गार्बेज प्लांटाचें इन्विटेशन दिलें आनी तो म्हणटा थंय तुमी आनी पिकनीक करा म्हणटा जेवात सुशेगादीन अशें अशें. आनी हे हांव सांगना हे ताणें ते इन्स्टॉलेशनाचे आमचे पारोडा अवेडे लायन्स क्लबाचे त्या हाका ताणें हें भाशण केल्लें आसा. थंय पिकनीक करपा सारको जागा न्ही. हांव सरळ सांगता तुमकां. ओके गार्बेज प्लांट इज नॉट फॉर हें. पिकनीक करपा सारको जागा ना. तुमी काकोडे गेले तरी थंय सामको वास मारता. दुसरें म्हागेलो 2 काय 3 वर्सां पयलींचो व्हिडिओ आसा थंय जे
उदक भरता पळय थंय पयलीं तुमकां खबर आसा शेतां व्हळ बीळ आसताले ते सगळे आसा थंय त्या सायडीच्यान. फर्स्ट ऑफ ऑल तेका झोन कन्वर्जन करनासतना तशाचो तसो बांदलो तेणी. आमी RTI मारली, तेंचे कडेन कांयच ना, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बिसन्स कांय ना, सगळें झोन कन्वर्जन करनासतना तेणी शेतांक मारला प्लांट. ओके. दुसरें तें जें उदक येता प्रत्येक पावसाक सगळें गार्बेजीचें उदक बिदक आसता फ्लो जाता परत जुवारीन वयता. दिस इज द रियालिटी विच इज हॅपनिंग. ओके. बिसाइड्स दॅट आमी एक डॉक्युमेंटरी शूट केल्ली, वॉट पोल्युशन इट इज कॉजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमगेलो जो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स आसा ते सगळे त्यांनी फ्लॉन्ट केल्या. प्लास्टिकाची पिशवी ज्यो आसा त्यो उडोवन लोकां शेतां वयता. तेणी खरीफ आनी रब्बी घालता एक खरीफ त्यांनी बंद केलें, प्लास्टिका पिशवी वयता म्हणून. त्याची डॉक्युमेंटरी अजून आसा आमचे कडेन, आमी शूट केल्ली. लोकांक इंटरव्यूज घेतले आमी. ओके. सो थंय वचून शेतां पाड जालें. दुसरें व्हळ जे असले थंयच्या लोकांनी रायट सायडीन जे शेत आसलें ते रोवपाक बंद केलें. थंयच्यान प्लॉट जालना थंय आसून शेत आसा ह्या सायडीच्यान जालें ते प्लॉट. सो तें उदक व्हांवन वयता परत जुवारी न्हंयक. सो दीस 2 थिंग्स आर हॅपनिंग. आणि थर्ड थिंग जे म्हणटा की जसो इवनिंग जसो वार चेंज जालो न्ही तो परत काकोडे वास येवपाक लागता. 3 थिंग्स आर हॅपनिंग. ओके. आय कॅन जस्ट गो अँड से एनीथिंग, हांगा पिकनीक करा, मायनिंग पिकनीक करा, आणि मायनी आसा ते बंद पडले हेजेर कन्वर्ट करा, ते बी खूप चलना कितें कितें. सो आय डोंट बिलीव दॅट हो स्टेटमेंट कित्याक लागून घालता तेणें. इट इज नॉट अ प्लेस फॉर पिकनीक. देर आर बेटर प्लेसीस इन गोवा. ना तो म्हणटालो की कुडचडे इतले फुडें वता, थंय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली, हे जातले ते जातले, ताचो हें आशिल्लो की येवन पळयात, बेश्टे तुमी टिका करनाकात, येवन थंय पळयात आनी हें करा म्हणून. तुका हाजेर कितें म्हणपा तुका? तेणे आतां कितले मेगावॉट प्लांट घातलो तो म्हाका खबर ना आतां. ना तो तशें म्हणटा, तो म्हणटा तुमी गरजे भायर थंय टिका करतात, येवन पळयात आनी मागीर जाय टिका करात. आमी पळोवप, म्हाजे कडेन व्हिडियोज आसा, लोकांलो थंय इंटरव्यूज घेतलेले आमी, तोच दाखयता तांकां जायल्यार. ओके. म्हाका आनी येवन टिका करपाक गरज ना, लोकांले व्हिडियो पळयात ते शेतकार कितें म्हणटा ते. ओके. आनी एक तर तेतूंतली क्लिप हांवें स्वता शूट केला, जी पिशवी अशी उडोवन वयता ती. ओके. हा. ओके. आणि तो वायरी बी पडले कडेन आसा त्यो सगळ्यो, ताजो मागेलो व्हिडिओ हांव तेतून भितर गेल्लो फाटल्यान, त्या नंतर दुरीक बांदलें तेणी. एनवायरमेंटलाचेच हाका लागून आमी आतां तुका तो प्लांट जर आनी कुडचड्याक अशे एनवायरमेंटल प्रॉब्लेम्स आसात. कुडचडे मिन्स कुडचडे हांव शेल्डे बिल्डे दोन सगळे कुडचडे मतदारसंघ म्हणटा भरपूर आसा, एक आनी दोन न्ही. ओके. ताजे पयलीं तो एक टॉप आमचे हाजो पावर प्लांट आमचे शेल्डे तळे जे आसलेले ते आमी ते तळ्यांतल्यान भायर काडपाक मागले, ते मागीर तेजेर प्रोटेस्ट जालो, उपोशणां जाली, सगळी जाली. तो टावर ताणें लास्ट भायर काडलो आनी कॉन्क्रीट तशें पडलें कडेन आसा भितर. ओके. आनी तेतून एक मजेशीर गजाल जर तुमी नोट केली शेल्डे तळ्याची, तेतून भितर कॉन्क्रीट तळ्याक आसा, कॉन्क्रीट तितून आसा अजून, ते 4 पोल घातले ते तशें आसा भितर. ओके. ते काडले ना. सो कितें म्हणटा तूं शेल्डे तळ्याचे हें शेल्डे तळ्या तुमी रिपोर्ट वाचपाक इट इज फनी. तो थंय उदका 2 तुकडे केल्या तेणी. उदका केन्ना 2 तुकडे जाता काय ना ते खबर ना म्हाका. तुकडे म्हणल्यार तळे आसा न्ही, कमटा हें उदक वेटलँडाचें, हें उदक WRDचें. म्हणजे तांकां थंय ऑब्जेक्शन फायल करपाक पडटा न्ही मामलेदाराक. ओके. उदकां आसा म्हणून. सो तो म्हणटा तुमी वेटलँडाचें कंप्लेन फायल केलें न्ही, हें इतलें उदक वेटलँडाचें, हे खांब जो आसा तें उदक दुसरें. ओके. सो बेजिकली जर पळोवपाक गेल्यार की जे एनवायरमेंटल जे नॉर्म्स आसात ते पाळनासतना सद्याक जो कितें विकास म्हणटा तो थंय जाता अशें म्हणपाचें आसता. बेजीक इश्यू जे आसा थंय, ओके, ते हिल कटींग आमी सगळे कडेन फेस करता. ओके. एनवायरमेंटल नॉर्म्स जे आसा ते प्रॉपरली फॉलो केले ना इतल्या हेतून भितर. ओके. एस्पेशली इन मास कन्स्ट्रक्शन आणि हे जे हिल कटिंग्स बी जाले तेतून भितर कम्प्लिटली त्यांनी फ्लॉन्ट केल्या. अँड दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग. प्रोजेक्ट आता केसीस फायल जावपाक लागल्यात तेंपान. हय हय. पूण कुडचड्यार अशें मेजर प्रोजेक्टय आयले ना. तुमी जे म्हणटा की सामकें आतां आमगे जे बारीक बारीक प्रोजेक्ट आसा तेतून खूब हें जाल्या. इट इज नॉट की कुडचड्यार हॅज ब्रॉट सम ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड ऑल दॅट. सो आदित्य मेन म्हणटा आय एम कन्सर्न अबाउट दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आसता पळय. मेन तूं म्हणटा अशें की जुवारी म्हणटा ती ओन्ली फकत ती नॅविगेशनाचेच हे न्ही, इट इज अ रीच हे आशिल्ली सॉयल आशिल्ली ती आमची न्हंय आसा. थंय तुका म्हणल्यार तुगेले जर जुवारी तेच आनीक बाकीची ट्रिब्युटरी अशें आसा नंदा लेक, दॅट इज द हॅबिटेट ऑफ आमचे शेवणी वेगवेगळे पोल्युटेड. ते पोल्युटेड ते जाणा हांवूय थंयचोच, हांव केपें रावपी. म्हाका म्हजे कडल्यान नंदा लेक म्हणटा ते एक
7-8 किलोमिटरचे आसतले. सो हांव तेय जाणा, ताका लागून हांव तुका तेंच म्हणटा, इट इज अ बायोडायवर्सिटीचो इतलो हॉटस्पॉट आसुनूय बी हाजे कडेन ज्या सेन्सिटीव हातूंतल्यान लक्ष दिवपा आशिल्लें तें दिलें. आनी मेन म्हणटा ते जो मतदारसंघ एक तेंपार एनवायरमेंटल मिनिस्टरा कडेन आशिल्लो त्याच मतदारसंघाक हे सगळें जाता. सो आनी म्हाका ते लास्ट तुका परत क्वेश्चन हो की आतां स्पेशली STP प्लांट सोमाराक ताचें इन्स्पेक्शन जातलें, मागीर तो रिपोर्ट कितें येतलो तो मागीर कळटलो. सो हो इश्यू आतां सामको लॉजिकल एंडा कडेन व्हरपा खातीर तुमचे फुडले स्टेप्स कितें आसतले? See, first thing we'll see what the officers are up to. First of all, we had to knock the doors of central government for this. हे आयकनासले आमगेले. ओके. आता सेंटरासान खंयच्यान तरी तांकां नोटीस आयला म्हणून ते इन्स्पेक्शन आयल्या, नाल्यार येयनासले येतले ते. ओके. ओके. तुवें खंय जलशक्तीक? आमी जलशक्तीक घातले आनी बाकीचे मिनिस्ट्रींक, बिकॉज द प्रोजेक्ट इटसेल्फ वॉज अंडर द जलशक्ती मिनिस्ट्री. ओके. So we had escalated to various departments of the central government. And in the back door we managed to send it to the home ministry also. Okay. Okay. So after that we will see what is the result, what they are giving. जर त्यांनी सारकें जर दिलें जो रिपोर्ट असतो जाल्यार we don't have to do anything. Okay. जालना जाल्यार then we'll have to approach the court. That is the second step. Okay. Okay. So you are ready for that? We are ready for that. That's not an issue. Okay. सो हाजेरूच आमी ही चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटा ते आदित्य तुयी मान्य करतलो, बाकीचे मान्य करतले, विकास जायच, विकास डेव्हलपमेंट जायच, कारण लोक वाडटात, ते वाडटात, तांचे गरजो वाडटात आनी ताजे खातीर STP प्लांटूय जाय. येस. फकत तूं म्हणटा तसो तो एनवायरमेंटली लोकेशन बिकॉज आनेक तुजे त्या हातूंतले मेन म्हणटा ते इट इज इटसेल्फ अ लो लायिंग एरिया. Itself a low-lying area. See, basic issue is they don't have the willingness to do a job honestly. If you want to do the job honestly, तो सारखे लोकेशन चूज कर. आणि प्लस एक लक्षाक अजूनही लोक घेनात तो म्हणजे अंदू वर्सा तितलो पावस पडूंक ना. फाटले वर्स जर पावस पडलो आनी ते जर सगळे उदक भरून ह्या वटेच्यान जर आयले जाल्यार कितें जातलें हें सांगपाक जायना. येस. आणि ती तुगेली ती जुवारी न्हंय म्हणटा ती भरती मारपी न्हय. खबर आसा. सो एकदा भरती मारना तातूंत जर पावस पडलो जाल्यार कितें जातलें सांगपाक जायना. 100% एग्रीड विथ यू. सो ताका लागून म्हाका दिसता की आतां हें बांदलो सो जर लोकेशन चेंज करून किंवा आनी कितें करून जर हाजेर उपाय काडप शक्य आसा जाल्यार म्हाका दिसता काडचो. कारण मेन म्हणटा आमी कोणा कडेन खेळपाक शकतात. एनवायरमेंटा कडेन जर खेळ्ळे जाल्यार एनवायरमेंट केन्नाच माफ करना हें आमकां वायनाडांतल्यान दिसून आयलां. वायनाडाचोच चड हांगा आमकां वेर्णा कितलेशेच त्यो ह्यो कोसळून आमचे दोगो पेडण्या दिसून आयिल्ले आसा. सो म्हाका दिसता की कोणा कडेनय खेळात पूण एनवायरमेंटा कडेन खेळनाकात इतलेंच म्हणटा. आनीक आमची ही चर्चा थांबयता. आदित्य देव बरें करूं, तूं वेळात वेळ काडला. मेन म्हणटा हो म्हत्वाच्या इश्यूचेर हाजेर चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. सो तूं येवन तुजें मतां मांडली. सो परत तुका एकदा काळजा देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.